म्हाका दिसता येता त्या 5 तारखेर म्हणजे शेनवारा हो मेगा हेल्थ कॅम्प म्युनिसिपालिटी मुखार जातलो आनी हांव समेस्त वास्कोकारां कडेन मागता की असलो कॅम्प हाचे पयलीं केन्नाच जावना। आज सरकाराचें हांव अभिनंदन करता, आमच्या हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणेचें हांव अभिनंदन करता की पयले फावटी एक वेगळीच संकल्पना ते घेवन आज लोकांच्या दारादारांनी वतात। आमी पळयतात आमी जेन्ना अंत्योदय तत्वावधान भारतीय जनता पार्टी काम करता म्हणटात लास्ट मनशा पर्यंत बेनिफीट कशें मेळप हे सतत आमी विचार करीत आसता, चिंतत आसता आनी ते मनशाक बेनिफीट कशें मेळप हे आमी पळयतात आनी ताचे अंतर्गतूच म्हाका दिसता आज हो कॅम्प मुरगांव वास्को मुरगांव मुन्सिपालिटी फुडें जाता आनी हातूंत म्हाका दिसता 18 डिपार्टमेंट म्हणजे जनरल ओपीडी, ओपीडी, गायनेकोलॉजी, पीएचडी सगळे प्रकारचे टेस्टिंग जातले। कोणाक दुयेंसां कितें आसा ती पयली फर्स्ट स्क्रीनिंग जशें म्हणटा आमी ते आमी करतले आनी हाचें कारण इतलेंच हें करपाक हेजें कारण इतलेंच कित्याक आमी पळयतात आमची बायलां जावं आमचे खुबशे युवक जावं आमी कितेंय आयलें जाल्यार आमी आंगार काडटात आनी आमी जीएमसीन वचपाक पळयना नाल्यार हॉस्पिटलांनी वचपाक पळयना खंय त्रास जाय फुडें कितें जाय म्हण आमी ते डिले करतात आनी हे डिलेचोच म्हाका दिसता खूब रॉंग इफेक्ट आमच्या बॉडीचेर जाता आनी तातूंत भितर आमकां दुयेंसां अशें स्टेजीर पावतात की ती एक तर सेकंड स्टेजीर ना थर्ड स्टेजीर आसता आनी क्युरेबल नासतात। सो हो मेगा कॅम्प जो आमी करतात ताका ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे स्वता हांगा आसतले, जीएमसीचे डीन आनी बाकीचे सगळे तांचे दोतोर थंय आसतले आनी असो करून हो मेगा कॅम्प 18 हातूंत सगळ्याक जी मेडिसीन सगळी आसा तातूंत भितर आमी टेस्टिंग करतकूच तांचें स्क्रिनींग करतकूच ताका कितें उपचार करपाक जाय ते सगळे करून दितले, तांकां गुळयो तातूंत दितल्यो, वखदां कितें आसा ती आमी मदत करतली आनी सपोज गरज पडली तांकां जीएमसीत वचपाची जाल्यार तांकां थंय रेफरन्स मेळटले। अशें करून हो मेगा कॅम्प हो आमी लास्ट मनशा पर्यंत तेन्ना म्हणटा पावपाक जाय म्हणून ह्या निमित्तान आमी ते लास्ट मनशा पर्यंत पावपाक सोदतात आनी मेन म्हणटा ते जे लोक जी बायलां आमची आंगार कितें काडटात म्हाका दिसता दॅट इज अ व्हेरी बॅड ट्रेंड। पयलेच कितें आपल्याक कितें सिग्नल बॉडी सदांच सिग्नल दिता केन्ना दुयेंस जाता तेन्ना बॉडी सिग्नल दिता ती सिग्नल दोतोराक विचारप हें खूब गरजेचें आसता। आमचे लोक एकदां कितें करता की कांय ना एसिडिटी नाल्यार आनी हात दुखता कित्याक बाम लायले कितें लायले गुळी घेतली आनी आमीच स्वता दोतोर जाता आनी ताजे वायट इफेक्ट आमकां मागीर कळटा की तेन्ना तुका हें जावन गेलें तूं तेन्ना आयलो जाल्यार बरें जावपाचें। सो हांव समेस्त वास्कोकारां कडेन मागता ह्या कॅम्पाचो फायदो घेवचो आनी म्युनिसिपालिटी फुडें जो कॅम्प लागतलो 8 तारखेर 5 तारखेर शेनवारा येता त्या सकाळी 8 रजिस्ट्रेशन सुरू जातलें। आमी 10 रजिस्ट्रेशन कावंटर दवरले सो कोणाकूच गर्दी जावची न्ही, खंय हें जावचें न्ही। 18 डिपार्टमेंटाक 18 रुमांनी ते हें आसा जीएमसीतले बऱ्यांतले बरे दोतोर थंय येतले आनी तपासणी करतले आनी म्हाका दिसता हें एक हो जो मेगा कॅम्प जाता हें म्हाका दिसता वास्कोकारां खातीर एक वरदानशें म्हणजे दुयेंस आपले वळखपाक आनी आयच्या जगान जेन्ना आमी सगळे इतल्या मोठ्या फास्ट पेस्ड स्ट्रेसफूल हातूंत जगतात आनी रावतात तेन्ना सगळ्यां कडेन विनंती की हो चान्स चुकोवचो न्ही। हो चान्स आमकां परत कॅम्प केन्ना जातलो हांव नकळो सो ह्याच कॅम्पा भितर जेन्ना सगळे दोतोर जे हांगा आसतले सगळ्यांनी येवन ताचो फायदो घेवचो आनी बरें जावचें। 5 तारखेर सकाळी 8 महिला खातीर कॅम्प दवरलेलो मेगा कॅम्प दवरलेले आसात सगळ्या खातीर आसात पण खास करून महिला खातीर ब्रेस्ट कॅन्सर कॅम्प तशेंच ब्रेस्ट कॅन्सर डिटेक्ट करपाचो कॅम्प आसा तशेंच पेप्स म्हणून एक डिटेक्शन जेतून कॅन्सर जे 12 वर्सां पर्यंत कॅन्सर जावं शकता कित्याक महिला जी आसता ती घरातल्या कामाक आनी आपल्या हितूनच आसता आनी घरातले बाकीचे कोण सीक आसत जाल्यार तांकां व्हरतात हॉस्पिटलान डॉक्टरा कडेन पूण आपले निश्काळजी करता। सो त्या खातीर आमी हे जे टेस्ट दवरले स्पेशली दवरलेले आसा जेणे करून जी महिला सपोज तिका फुडार इन फ्युचर कितें प्रॉब्लेम जर आसत जाल्यार विथ दॅट टेस्ट तिका कळटा 12 वर्सां पयलींच तिका कळटा की ताका कितें सपोज कॅन्सर आसत कितें जावपाचें आसत जाल्यार तें कळटा। सो ही एक इम्पॉर्टंट टेस्ट आसा जेका भायर खूब पयशे पडटा हजारांनी पयशे पडटा वीच दे वील गेट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो सगळ्याक खास करून महिला लागीं मागता तेंच्यांनी ह्या मेडिकल कॅम्पाचो बेनिफीट घेवपाचो।